न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। दिसांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुक्यो घडटा तो ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान आमी तुमकां बारीकसो नियाळ दिता। सो आनी ही जी फूल सविस्तर बातमी आहा त्यो तुमी पळोवपाक विसरूं नाका 7 PM लायव्ह बुलेटिन। तर आतां आमी आयच्या दिसाचो नियाळ घेवया। तर आतां आमी गौरीशाकडे या। गौरीश, आयच्या दिसाची न्यूज खंयची? आयज मगो हांवें जी बातमी केल्या ती म्हटल्यार मडकय आनी खांडेपार हांगासर कांय तरणाट्यांनी 2 बायकी चोरी केल्ल्यो, तेजो सोद लागलो आनी त्या तरणाट्यांक म्हणजे ते विद्यार्थी आशिल्ले, अल्पवयीन ते वयांतले अशे विद्यार्थी ते, हेंच्यांनी चोरी करून त्यो बायक व्हेल्ल्यो। तांकां 3 विद्यार्थ्यांक धरिल्ले आसा आनी तशेंच पयर अशीच एक घटना घडिल्ली ती म्हणजे फारपेट अशें। ताका लागून गोंयान अश्यो खुबश्यो केसी जायत आसा, ताका लागून पुलिसांनी अशा केसींचेर बेगोबेग नियंत्रण हाडचें अशी थोड्याव्यांची मागणी आसा। तर ती एक न्यूज हांवें केला। थँक्यू गौरीश। खरेंच ही दुख्खाची गजाल। हालीं गोंयांत वायट गुन्यांव खूब घडत आसा, सो हेजेर नियंत्रण हाडपाची खूबच गरज आसा। तो आतां आमी उशा कडेन या। उशाक विचारूया आयच्या दिसाची न्यूज खंयची ती। उशा, आयच्या दिसाची न्यूज कितें? बेतोडा निरंकाल पंचायत क्षेत्रांत जी रातच्या वेळार भटकी गोरवां आसतात पळय ती न्हिदिल्ली आसतना कमी कमी जायत वयता आनी हो लोकांनी प्रश्न उपरासला। कशें आसा, जेन्ना प्रवास करता त्या मनशाक खबर आसता की एकादे गोरू तेमी पळयल्ले आनी ते 2 दिसांनी ना जाले, हे खातीर तो प्रश्न उपरासलो आनी जी रातच्या वेळार थंय गोरवां आसताली ती कमी जावपाक लागली। आनी जेन्ना हो प्रश्न उपरासलो तेन्ना पंचायती कडेन वचून विचारले जाल्यार सरपंचान सांगलें की एकादे ती कत्तल करपाक व्हरता आसतली आनी ही जी घडणूक जाल्या तेजे CCTV माध्यमांतल्यान लक्ष दवरतले आनी जे फोंडा पालिकेन जी गोरवां खातीर गोशाळा बांदल्या थंय बेगोबेग बंदोबस्त करून त्या गोरवांक थंय शिफ्ट करतले। आनी जी दुसरी म्हत्वाची जी न्यूज आसा ती म्हणल्यार 2024चे लोकसभा वेंचणूक लागीं पावल्या आनी हे खातीर खंय तरी दक्षिण गोंयांत इत्सूक जे उमेदवार आसा तांची हालचाल दिसपाक लागल्या। काल तुमी पळोवपाक शकतली नाविली नावेली हांगा आमकां दांडिया खेळटना जो आदलो आमचो खासदार आसलेलो नरेन सावयकर तो दिसलो आनी खंय तरी जो आमचो आदलो उपमुख्यमंत्री आसा चंद्रकांत बाबू कवळेकर तो लोकांची गाराणी आयकुपाक लागला। हेंची दोगांची हालचाल पळोवन दिसता खंय तरी आतां तांची कामां वाडपाक लागल्या। ह्यो दोनी आमच्यो पुराय बातमी पळोवया 7 PM बुलेटिनान। थँक्यू उशा। उशा लागून आमकां एक बरीशी बातमी कळयली आसा। सो आतां आमी संजना कडेन या आनी संजनाक विचारूया। संजना, आयच्या दिसाची न्यूज कितें? आयची जी खबर आसा ती खेळा मळा वयली आसा। 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर सद्या गोंयांत गेमी चालू आसा, पण त्यो ऑफिशियली हाचें उक्तावण 26 ऑक्टोबराक जातलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी। आनी त्या दिसा गोंयभरच्या 150 स्कुलांतले 5000 विद्यार्थी तितून पळोवपाक मेळटले तांकां तें उक्तावण। आनी ह्या सर्तींत ओवरऑल 5000 वॉलंटियर्सूय आसतले। दुसरी मजगती म्हणजे आयज कांपाल मैदानार खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी नेटबॉल सर्तीचें उक्तावण जालें। पण दुख्खाची गजाल म्हणल्यार ह्या सर्तींत दादल्यांच्या नेटबॉल हितून यजमान गोंयाक जम्मू काश्मीरा आड 52-50 अशी संकुचीत हार खावची पडली। दुसरे वटेन बायलांच्या बॅडमिंटन एकेरे सर्तींत गोंयची अनुरा प्रभुदेसाय हिणें टॉप प्लेयर आकर्षी कश्यप हिचे बरोबर एकोड्या गटांत जबरदस्त खेळी केली। पूण खेळ खेळटना आकर्षीक अशी म्हणजे 19, 21, 25, 23 अशी आघाडीर आसतना अनुराग दुखापत जाल्ल्यान तिका
मार खावची पडली आनी तिजें सपनूय एकोडींतलें सद्या सोंपिल्लें आसा. थँक्यू संजना. आता जे नॅशनल गेम्स जे चालू जातले त्याच्या बद्दल संजनान आमकां म्हायती दिल्लेली आसा. सो आता आमी रश्मी कडेन या, रश्मी कडल्यान जाणून घेवया. रश्मी, आयच्या दिसाचे नियाळ दी. ऐश्वर्या, आयज एक बातमी जाली ती म्हणजे नावशे जो मरिना प्रकल्प येता त्या प्रकल्पाक थळाव्या लोकांचो विरोध आसात. 2010 सावन ह्या प्रकल्पाक लोकांचो विरोध आसा. हो प्रकल्प नाका, मरिना येत जाल्यार आमचो जो सैम आसा तो जो वाठार आहा तेचो एकदम पर्यावरण संवेदनशील वाठार, थंय सैम इबाडटलो अशें लोकांचें म्हणणें आसा. दुसरें म्हत्वाचें म्हणजे थंय ST, SC, OBC ह्या लोकांची घरां आसा. सो ती हो प्रकल्प येत जाल्यार ती घरांचेर हावळ येतले अशें लोकांचें म्हणणें आहा. आनी एक म्हत्वाचें सांगपाचें म्हणजे थंय जे रापणकार नुस्तेमारी करतात तेंचो वेवसाय म्हणजे तेंच्या वेवसायाचेर गदा येतली अशें ह्या लोकांचें म्हणणें आसा. ओवरऑल हो प्रकल्प लोकांक नाका. 2010च्यान आतां मेरेन फक्त ह्या मरिनाक जर कितें जाता जाल्यार विरोध, आनी सरकारान आमची ही भुमिका समजून घेवची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. आयज आयतार आसल्या कारणान सगळ्या गांवाक एकठांय हाडून एक व्हडली मिटींग जाली ह्या गांवांत नावशेच्या. आनी फाल्यां थळावो आमदार जो आहा सांतांब्रेचो विरेश बोरकार तेचे कडेन मिटींग जातली आनी हो प्रकल्प आमी कशेंच हाडूंक दिवचे ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. सो ही बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या गोमंतकाच्या आयच्या बुलेटिनान. आनी ह्या प्रकल्पाचो फुडार कितें हे विशीं आमी तुमकां जायते वेळार जायते भशेन बातम्यांत अपडेट दितले. थँक्यू. थँक्यू रश्मी. रश्मीन आमकां बरीच एक बातमी सांगलेली आहा जी आतां जो इशू चालू आसा सद्या गोंयान तो आमकां सांगलेलो आसा. तर आतां आमी दिप्ती कडेन या. दिप्ती, आयच्या दिसाची न्यूज कितें? कुंकळ्ळी उद्देगीक वस्तूंक जी आसा पळय ती तातूंत उदकाचें प्रदूशण जावपाक लागलां आनी ताका लागून थळाव्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटात. देखून थळाव्यांनी आयज सगळ्यांनी एकठांय जावन पळोवणी केली आनी तांणी मागणी केल्ली आसा की राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच उद्देगीक मंत्री माविन गुदिनो आनी भलायकी मंत्री आनी तशेंच IDCच्या अधिकाऱ्यांनी मेळून संयुक्त पळोवणी करची. कारण हें उदकाचें प्रदूशण इतलें वाडलां की तांकां खूब त्रास सोंसचे पडटात. सो आनी हे जे चालू आसा ताचेर तांकां बेगोबेग कारवाय करून दंड दिवची अशी ही मागणी केल्ली आसा. थँक्यू दिप्ती. दिप्तीन आयच्या दिसाची घडणूक सांगलेली आहा. सो आतां आमी उत्तेजा कडेन या. उत्तेजा, आयच्या दिसाची न्यूज कितें? आयच्या दिसाची म्हळ्यार राती मध्यान राती म्हापसा गणेशपुरी हांगा 2 दुकानां उजो लागलो. एक लॉन्ड्रीच्या आनी एक स्टेशनरीच्या दुकान. दोनूय दुकानां पुराय लासून गोबड जाली. 50 लाखांचें लुकसाण जालां तांकां. सो मागीर उजो पालोवपी दळान येवन उजो कंट्रोल करून केलो. दुसरी जी गजाल म्हणल्यार आयज दनपारा 18 जून रस्त्याचेर फिदाल्गो हॉटेला कडेन गाडयो पार्क करून दवरले. 2 गाडयांचेर एक झाडाची फानी पडली आनी हे फानी पडिल्ल्यान 2 कारींचें बरेंच लुकसाण जालां. सो ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां सविस्तर बातम्यो आमच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू उत्तेजा. हालीसराक तुमी आयकलां आसतलें की आतां उजो लागपाची ह्या कसल्यो कसल्यो घडणुको घडटात. सो हाचेर नियंत्रणाची गरज आसा. सो आतां आमी रती कडेन या आयच्या दिसाचो नियाळ घेवपाक. रती, आयचें कितें? आयची न्यूज म्हटल्यार एक्चुली गेल्या कांय दिसान एक न्यूज आयिल्ली मडगांवच्यान. ती म्हळ्यार मडगांव मार्केटान फायरींग जाल्ली आनी ही फायरींग जी आदल्या वर्साचो किंग मोमो आशिल्लो रसल डिसुजा ताणें केल्ली. आतां ताच्या रिलेटेड नवीन अपडेट आयला आनी ती म्हळ्यार ताका एक्चुली 1 दिसाची पुलीस कस्टडी तेन्ना एज अ पनिशमेंट दिल्ली. आतां ताका परत मडगांव कोर्टान हजर केलो आनी ताका 7 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी एज अ पनिशमेंट सांगला. आनी अश्योच आयज तुमी सगळ्यो म्हत्वाच्या बातम्यांचो नियाळ घेतलातूच. नॅशनल गेम्सच्या रिलेटेड आनी एक बातमी आसा ती म्हटल्यार आजून 3 खेळ नॅशनल गेम्सांतल्यान मायनस जावपाचे आसा. तर हे खंयचे खेळ जे मायनस जातले हे जाणून घेवपाक आमची दैनीक गोमंतक वेबसायट तुमी जरूर विजीट करा. ती कित्याक जातले तेयी तुमकां थंयसर कळटलें. तर दैनीक गोमंतक आतां WhatsApp चॅनलाचेर आसा. तर आमचो WhatsApp चॅनल तुमी जरूर फॉलो करात. आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया पेजींक तुमी फॉलो करचे. आयज आमी बचत गटांतल्या माध्यमातून कचरा वेवसाय असो एक बरो नवरात्रीच्या निमतान बायलांच्या रिलेटेड एक व्हिडिओ केला. तो आमी आमच्या YouTube चॅनलाचेर घातला. तो तुमी पळोवचो आनी आमच्या YouTube चॅनलाकूय तुमी सबस्क्रायब करात. थंयसर आमी बरेशे व्हिडिओज घालतात. तशेंच आमच्या पळयत रावात दैनीक गोमंतक. थँक्यू रती.
सो आतां आमकां फूल दिसाचो नियाळ मेळिल्लोच आसा. सर ह्यो सगल्यो सविस्तर बातम्या लागून पळयात 7 PM लायव्ह बुलेटीन. कॅमेरामॅन हर्ष सयत ऐश्वर्या खोर्जेकर. Here's the fun on the golden sand. Let us roll once again. Let our hearts cheer them all. Go out to host beach volleyball. Volley, 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 Goa. Volley, 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 volley. The sand is in Goa. Take it from the backboard. The players are in Goa. Hit it from the back set. Volley is in Goa. Just plug it and take a deeper dish. The fans are in Goa. Don't let the ball hit the ground. Don't let the ball hit the ground. Swipe it. Don't let the ball hit the ground. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार सगळ्यांनी. हांव नंदा जांबोडकर, खोर्ली